सिनियर असे नेतृत्व श्री रवी नाईक, माझे मित्र भाव रितेश नाईक, चेअरपर्सन मॅडम डांगी, हांगासरले सीओ, म्युन्सिपॅलिटीचे बाकीचे सगळे काउन्सिलर, डेप्युटी कलेक्टर प्रदीप नाईक आणि इतर सगळे फोंडाचे परिसराचे सगळे माझे भाव बहीण, आयज मुद्दम आमचे ते थरलेले श्री नायकान, मिस्टर रवी नायकान त्यांची एक इच्छा आशिल्ली की हे कार्यक्रम बेगीन जावंक जाय आणि जावपाचे पयलीं आमची काही गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. एक म्हणजे की फोंडा परिसर जो वाडटो असो परिसर हा आणि ह्या ग्रोईंग टाउनशिप आणि आम्ही सदां म्हणटा गोवा इज अ सेमी अर्बन एरिया, चडशे बाकीचे कडेन राज्यान आमी जर कंपेर केल्यार आणि आमच्या माध्यमांतल्यान पयली फावट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री म्हाजे कडेन आयिल्ली आसा आणि ते पळयतना आमचो एकूच उद्देश आसा की ह्या तरेचे जेन्ना नेतृत्व आसता आणि म्हाजो आनी तेंचो संबंध आयज तो न्हू कितल्या वर्साचो असो संबंध हा आणि त्यांचे वेगळ्या तरेचे विचार हा की फोंडा परिसरात एक मास्टर प्लॅन जावपाची गरज आहा आणि मास्टर प्लॅन जाल्यार त्याच्या आधाराचेर खुबशे गोष्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आणि म्हणूनच फाटल्या G16च्या मिटिंगेन आमी फोंडाचो मास्टर प्लॅन ऑलरेडी आमी अप्रूव्ह करून घेतलेलो आसा. म्हणजे तुमकां योग्य तरेन तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आणि मेन म्हणजे हांवें आमचे सेक्रेटरी नवे आयिल्ले आसा तांकां सांगलेलें आसा की तुम्ही टायम टू टायम चेअरपर्सन आनी सीओ चे संपर्कान रावन पयर आमची एक इन्फॉर्मल मिटींग जाल्ली आणि तांकां सांगून की बाबा तेंचे मनान काउन्सिल आनी लोकल बॉडीच्या मनान कितें आहा ते बी रिप्रेझेंट करता आपापलो वॉर्ड आणि आमकां जर प्रोग्रेसिव्ह एक वेगळ्या तरेचो अप्रोच घेवन फुडें वचूंक जाय तर आमकां लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. G16च्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या दिसांनी जायते आमी प्रकल्प सँक्शन केल्ले आसा. कमीत कमी 100 कोटीचे प्रकल्प आमी सँक्शन केल्ले आसा आणि मेन म्हणजे कितें आहा की जायते म्युन्सिपॅलिटी एरियान जायच्या लोकांचे जे डिमांड्स तुमचे जे रेझोल्युशन्स आहा त्यो रेझोल्युशनच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आणि त्याच बरोबर एक वेगळे तरेचे एक कॉन्फिडन्स बिल्डिंग एक्सरसाइज ज्या माध्यमांतल्यान म्युन्सिपॅलिटीक बी दिसता की बाबा सरकार जे काम करता ते तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन काम करता. खंयच इंटरफिरन्स म्हणटा ते सरकाराचे तुमचे डिसिजन मेकिंगान जावचे ना. पूण काही गोष्टीचेर म्हाका तरी दिसता की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां फंडींग येता, जे वेगळ्या तरेचे 2 तरेचे फंडींग येता आणि G16च्या माध्यमांतल्यान आमकां जी फ्लेक्सिबिलिटी गावता त्या माध्यमांतल्यान तुमचे जे कितें मनान जे आसा ज्यो प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाक ते प्रोजेक्ट्साक डेफिनेटली आमी तुमकां सहकार्य करतले आणि विनंती करता की तुमी बेगिना बेगीन ते रेझोल्युशन घेवन तुम्ही ते रेझोल्युशन जर आमकां दिल्यार आमी तुमचे जे पार्क्स, गार्डन्स डेव्हलपमेंट आसूं काय तुमचे वेगवेगळे तरेचे प्रकल्प आसूं ते प्रकल्प तुम्ही आमकां दिल्यार आमी आमचे फंड्स व्यवस्थित आमी अलॉट करून तुमकां ते दिवंक शकता. पूण आयज वेळ आयिल्लो आसा की फुडें विचार करूंक जाय जाल्यार वेगळे तरेन डिजिटायज आणि फुडें वेगळे तरेन आमकां गोष्टी फुडें व्हरपाची गरज आहा. एक आमचो विशय पयर डिस्कस जाल्ले की ऑनलायन आमकां हे बर्थ एंड डेथाचे आमी बेगिना बेगीन म्युन्सिपॅलिटीचे थ्रू ऑनलायन दिवपाची ते तारीख थॉमस आसतना त्यांनी ऑलरेडी ती कंप्लीट केल्ले ते आमकां खंय तरी सुरवात करूंक जाय. पूण त्याच बरोबर काल जेन्ना आमी कांय दीस जाले आमी चर्चा करता आनी म्हाजे कडेन जे कितें खातें आहा त्या खात्याचो पूर्णपणे जनतेक फायदो जावचो त्याच उद्देशान आमी पावलां घेतल्या. फाल्यां सरकार आसूं, मंत्री आसूं, पूण सामान्य जनतेक एक वेगळे तरेचे बेनिफीट गावंक जाय जाल्यार तुमी टायम टू टायम गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाची गरज ना. त्या तरेचे ऑनलायन मेकॅनिझम इम्प्लिमेंट करपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. टावन प्लॅनिंगान आतां पर्यंत 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत आमी ऑलरेडी तुमकां दिल्ले आसा, जे तुम्ही सेल्फ एटेस्टेशन करून तुम्ही तुमचे कन्स्ट्रक्शन तुम्ही चालू करू शकता. ऑनलायन तुम्ही टॅक्स भरू शकता. त्याच तरेन आनी बेनिफिट्स लोकांक दिवपाक आमचो प्रयत्न आसतलो जे खंय लोकांक सामान्य जनतेक तेजो बेनिफीट गावंक जाय. त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की प्रत्येक म्युन्सिपॅलिटीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी इंजिनियराक बी सांगलेले आसा की लोकांक मॅक्झिमम जाता तसो तुम्ही हेल्प करा. आणि जे कितें तुमकां लागता, लकीली टावन प्लॅनिंग बी म्हाजेच कडेन आहा, अर्बन डेव्हलपमेंट बी हांगाच आहा आणि फॉरेस्ट बी हांगा, म्हणजे तुमकां जे कितें मदत लागता ते तुम्ही म्हाजे कडल्यान तुम्ही करून घेवचें